नमस्कार गोमंतक टुडे न्यूजकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कोटी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या स्वयं अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण। टोल वचून मुखावेल्या हायमास्ट खांब्याक आदळो। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांक घरा खातीर रीण आनी बोनस दिवपाचो विचार। कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतलो सेवा करूय सरकार करतले फारीक। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची घोषणा। देवूळवाडो बोरये एका भांगराच्या दुकानाक उजो। दुकान धनी जखमी। दुकानाचेय जाले व्हडा प्रमाणांत लुकसाण। लग्नाचे नोंदणी खातीर बनावट रहिवाशी दाखलो सादर केल्ल्या प्रकरणात 2 जाणांक अटक। दुबावितांक 5 दिसांची पुलीस बंदखण। गरमी वाडल्या गोंयांत आयज फाल्यां उश्णतेचे लाल। लोकांनी घेवची जतनाय। हवामान खात्याचो इशारो। मानखुर्द शिवाजीनगराच्या आमदार अबू आझमीचो चलो आनी हेर 3 जाणां आड कळंगूट पुलिशेन गुन्यांव। भौशीक सुवातेर बोवाळ घातिल्ल्याचें प्रकरण। आता खबरो विस्तारांत। कोटी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या स्वयं अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चंद किशोर हो दादलो फोंडेच्यान उसगांवां वयतालो। रस्त्यार ताचो तोल वचून तो मुखावेल्या हायमास्टाच्या खांब्याक आदळ्ळो। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। आमी कुट्टी राष्ट्रीय महामार्गाचेर आसा, ज्या जाग्यार आतांच एक अर्दवर पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जाला। तो चंदकिशोर नानकावा म्हणटा हो एक कॉन्ट्रॅक्टर पेंटर तो, आनी पेंटिंगाची कॉन्ट्रॅक्ट घेता। आनी तो हांगा तेजी सायडीन एक बिल्डींग आसली, ते बिल्डिंगेक तो काम करतालो आनी दुचाकी घेवन आपली राष्ट्रीय महामार्गाला वयतालो। तो ताका दुचाकीचो तोल गेला आनी तो सेल्फ एक्सिडेंट जावन हांगा रस्त्यार पडले आसा। जो हायमास्ट दिव्याचो सकयल ते लोखंडी संरक्षण कंपाउंड करता तेका ती तकली आपटल्ली आसा आनी तेका मरण आयलें आसा। जाग्यारूच तो मरण पावलो आसा। जवळ जवळ तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा चंद्रकिशोर नानकावा हे तेजें नांव आसा आनी तो उसगांव तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो एक बिल्डिंगेचे, थंय तो पळोवपाक वयतालो अशें तेजे ते वांगडी तेंच्यांनी हांगा सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टीच्यान एकनाथ खेडेकर। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांक घर रीण आनी बोनस दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा। ह्यान फुडें ह्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतलो सेवा कर सरकार भरतले। ताका लागून 3 ते 5 हजार मेरेन पगार वाडटलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। तशेंच ह्या कर्मचाऱ्यांक पुलीस तशेंच फायर आनी रान खात्यान बडटी दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या वर्सुकी दीस कार्यावळीन मुख्यमंत्री उलयलो। जो 3 वर्सां ह्या म्हणजे 2 वर्सां प्रॉबेशनांतली आनी 1 वर्स कन्फर्माचें अशी जी 3 वर्सां कोण कंप्लीट करता त्या भुरग्याक आनी ताची एज रिलॅक्सेशन बाय गिवींग 5 years जो युनिफॉर्म सर्विसीस म्हणजे खंयच्यो तर आमी पुलीस सर्वीस आसतली, फॉरेस्ट गार्ड आसतले किंवा आमच्या फायर गार्ड आसतले। ह्या 3 डिपार्टमेंटांनी 10% इज रिजर्व फॉर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। जे आमच्या ह्या डिपार्टमेंटातले स्टाफ तांची फिजिकल फिटनेस आनी त्यांची रिटन एग्जाम क्लियर करतले, ताका वेगळो 10%चो कोटा ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी रिजर्व वयतलो। त्या पद्दतीचे ऑलरेडी नोटिफिकेशन्स काडला। तुमच्या पगारात फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आमी GST कट करतले तुमचो, विच इज GST इज एन 18% GST सर्वीस टॅक्स तुमकां लागतालो। हांवें पयर म्हज्या लक्षान येयना फुडें सांगलें सरकारी गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक सर्वीस टॅक्स लागना, भले तुमी सर्वीस दिता बट ती सर्वीस टॅक्स जो आसा पळय गव्हर्मेंट फारीक करतलो तुमच्या पगारान 3 ते 5 हजार रुपया। हाज्या मदीं सगळ्यांच्या पगारान फुडल्या म्हयन्यांतल्यान वाड जातली। हाज्या फुडें सगळ्यांचो सर्वीस टॅक्स सरकार पे करतलो। सर्वीस टॅक्स हांवें सरळ सांगला, कारण आमचे भुरगे जर काम करता, इतले कश्टान काम करता आसत जाल्यार तो सर्वीस टॅक्स आमी पे करता, आमी बेर करता, सरकार बेर करता। तो सर्वीस टॅक्स तुमी बेर करपाची गरज ना। त्याची जशी सॅलरी आसा तशी सॅलरी तो वाड जातलो। फुडल्या वर्सा तुमकां इन्क्रिमेंट मेळटलो। आमी पळयता, हांवें गुरुदासाक सांगलां की इवन दो कॅल्क्युलेशन करून जाता जाल्यार फाटलेय बी तुमकां रिवर्स दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार फाटले सुद्दां पयशे तुमकां परत दी। इतकेंच सांगता, म्हणजे हांव डिक्लेअर करिना, हांवें फुडल्या वर्साच्या डिक्लेरेशनाक दवरलां। तुमकां गव्हर्मेंट एट पार
हावजींग लोन दिवपाचोय आमचो विचार आसा आनी इवन दो बोनस दिवपाचो सुद्धा विचार आसा. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू करपी हे देशातले पयले राज्य हे गोंय राज्य आसा. देवूळवाडा पोरी एका भांगराच्या दुकानाक उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रोखडेच घडणूक सुवातेर पावून उजो पालयलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भांगर कडयतना गॅस पायपाच्या गळटेक लागून उजो लागिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले. ह्या घडणुकेन दुकानदारी जखमी जाल्ल्यान ताका फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. आयज मॉर्निंग आमकां पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान 10:50 वर्सां आमकां एक कॉल येयल्ले की ज्वेलरी शॉपाक उजो पेटला. इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी पॉयंटार पावले. टॉपरा कडेन गणेश लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप. हाका जे भितर मेल्ट करताले ज्वेलरी ते पायपांतल्यान ते कितें ओपन जावन थंयसर उजो पेटलो. सो हे इन्सिडंटान आमी ऑलरेडी उजो ओपन करून आसा, उजो पालयल्लो आसा. पूण संकेत कारेकर हो जो ओनर आहा शॉपाचो तो इंजर्ड जाता. ताका ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रेफर केल्लो आसा. अदमास कितलें नुकसाण नुकसान म्हटलें कितें आतां जी एसी जालें भितरले ट्रेनची ते जवळपास एक 50,000 नुकसान जाल्लें. इंजर्ड कसो जालो? इंजर्ड म्हटलें तो सायडीच्या शॉपाचेर तो फायर एक्सटिंग्विशर हाडपाक वतालो. सो त्या टायमार कितें जालें की ते चावी नासल्या कारणान तेणें फॉट मारली ग्लासाचेर. ते ग्लास लागून तो कट जालो पांय ताजो मातसो आनी ताका रेफर केला. ओके, कसो उजो लागलो सर? उजो म्हटल्यार ते मेल्ट करताले ज्वेलरी. ताका सिलिंडर यूज करताले मेल्ट करपा खातीर. सो ते टायमार ते पायप आसले ते रप्चर जावन तितल्यान उजो भायर सरलो. तर आमी बोरी देवळवाडा हांगा आसा, ज्या जाग्यार आज गजात लक्ष्मी ज्वेलर आसा त्या शॉपाक आज सकाळी उजो लागलो. आनी हेजी जेन्ना उजो लागलो तेन्ना भितर ते काम करताले आनी उजो जो लागलो जेन्ना तेगे ओनराक कळ्ळें उजो लागलें तेन्ना तेन्ना दुसऱ्या दुकानार जो उजो पालोवपी जो फायर सिलिंडर आसता तो हाडपा लागून भितर गेलो. तेन्ना तो भितरल्यान लॉक आशिल्ल्या कारणान तेणें दारार खोड मारून तो आरसो फोडून भितर तो सिलिंडर काडला. तेन्ना तो आरसो तेजे पांयाक लागला, तेकाय मार लागलेलो आसा. जो ज्वेलरी शॉपार आसा आमी भितर ते काम करताले सिलिंडर वापरून डॉमेस्टीक, ताका लागून कितें तरी जावपाक शकता अशें हांगा अग्निशामक दलाचे जे अधिकारी आसा सुशील मोरजकार यांनी सांगलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणात लॉसय जाला अशेंय ते म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोरीच्यान एकनाथ खेडेकर. लग्नाचे नोंदणी खातीर बनावट रहिवाशी दाखलो सादर केल्ल्या प्रकरणात गॅराड जूड वेटमॅन आणि जॉ डिसोजा ह्या दोगांक फातोर्डा पुलिशेन अटक केली. दोगूय दुबावितांक पुलिसांनी 5 दिसांची पुलीस कस्टडीची ख्यास्त फरमायल्या. सासरी तालुक्यांतल्या सब रजिस्टर कार्यालयाचे अधिकारी सूरज वेर्णेकारान हे विशीं कागाळ केल्या उपरांत हो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. मार्च म्हयनो सुरू जाता थंयच आसा. गोंयांत गरमी वाडल्या. हवामान खात्यान परतून एक फावट सादूरतायेचो इशारो दिलो. तापमान 37 डिग्री मेरेन वाडपाक शकता. तेन्ना लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण हवामान खात्यान सांगलां. गरमेक लागून लोकांनी जतनाय घेवपाचें आवाहनूय तज्ञ दोतोरांनी केलां. मार्च महिन्याक सुरवात जाता थंयच आसा. गोंयांत गरमी बरीच वाडल्या. ताका लागून लोकांनी सादूर रावपाचें आवाहन हवामान खात्यान केलां. सोमारा राजधानी पणजेत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 37 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ह्या दिसांनी हवामान सुकें आसतलें. सकाळच्या वेळार दव पडटलो आनी हवामान दमट आसतलें. सकाळी 11 ते दनपारां 3 मेरेन गरमी वाडूं येता. तेन्ना लोकांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोर सुनीता आल्लेकार हिणें केलां. तशी आमची ल्हान भुरगीं आसा, मिडल एज ग्रूप आसा आनी आमची जाणटी आसा. कळ्ळें? ल्हान भुरगीं जीं आसा तीं शाळेक वचणारीं आसात आनी ह्या ल्हान भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांक कशी सांबाळपाचें ह्या हिटाक. जर ल्हान भुरगीं जर चडशे भुरग्यांक खेळपाची संवय आसा जाल्यार भर तांकां दनपारच्या कडार खेळून धाडची न्ही. जसो मातशे 10च्या पयलीं जो खेळाचो तास आसता तो तसो तांच्यांनी डिसायड करून दवरचो. आतां
लेबर लोक आसा लेबर जे रोड सायडचे काम करतात पळय तांच्या खातीर अशें आसा की तांकां तर कंटिन्युअस काम करचें पडटा सो तांकां आमी तांकां अशें आज अशें फिक्स करूं शकना सो अशा लोकांनी जे सुपरवायझर आसता तेंच्यांनी तांकां कंटिन्युअस उदक प्रोवायड करचें पिवपाक तांकां हायड्रेट दवरचें आनी तेंच्यांनी आपले आंगार अशे लॉंग स्लीव्स अशे शर्ट या स्कार्फ असो बांदून तेंच्यांनी ते काम करचें बिकॉज दे कॅनॉट अवॉयड दॅट आमच्या भशेन ते हे करूं शकचे ना तशेंच आमचे एल्डरली लोक आसा एल्डरली लोक आसा तांकां आमी सांगूंक जाय समजोवंक जाय की दनपारच्या कडार जी एक्टिविटी भायर आसा ते आउटडोर तांच्यांनी चडशे अवॉयड करचे आतां हीट स्ट्रोकान जर सडनली कोणाक गुवळ आयली एकदम टेम्परेचर वाडलो या अनकॉन्शियस पडलो या शाळेंतली भुरगीं जी आसा तांकां वॉमिटींग जावं शकता एक्सेस स्वेटींग मागीर अशे काही लक्षणां येवं शकता ही सगळी लक्षणां आसात लेबर क्लासीक न्हू तुका सनबर्न जावं शकता अशेंच घुवळ येवं शकता डिहायड्रेशनाचे सगळे सायन्स आसूं शकता सो ह्या हातूंतल्यान जर उदक आमी जर वेवस्थीत पिलें आनी हायड्रेट जर बॉडी आमची दवरली जाल्यार हेच्या खातीर आमकां गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकार. भौशीक सुवातेर बोवाळ घातिल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या मानकुर्दे शिवाजी नगरचे आमदार अबू आझमीचो चलो आनी हेर 3 जाणां आड कळंगूट पुलिशेन गुन्यांव नोंदयलो. फरहान आझमी मर्सिडीज जी वॅगन गाडयेंतल्यान कानोळे वाठारांतल्यान वतालो. न्यूटन सुपर मार्केटा कडेन वलतो घेतना ताणें सायड लायट दाखोवंक ना. हाचे वेल्यान व्हडलो बोवाळ जालो. ह्या वेळार फरहान आझमीन आपल्या कडेन लायसन आशिल्ले आम आशिल्ल्याचो भंय दाखयिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केलो. ती 11 11:30 ह्या वरांचेर पणजे पिसेरांतल्यान कलंगूट पुलीस स्टेशनार एक कॉल आयलो की कलंगूट कांदोलीम भागांतल्यान जे न्यूटन सुपर मार्केट आसा त्या जाग्यार ट्युरिस्ट आनी लोकलां मदीं खंय तरी झगडी जाल्ल्याची खबर. जेन्ना PSI परेश सिनारी वा तांच्या पुराय टिमी वांगडा जेन्ना न्यूटन सुपर मार्केट जे आसा थंयसर जेन्ना पावले तेन्ना अशें कळोन येयलें की आमचे जे लोकल आशिल्ले ते कलंगूट कांदोली वाठारांतल्यान ते कांदोली सायडीन वयताले आनी समोरच्यान जेन्ना न्यूटन सुपर मार्केट जेन्ना महाराष्ट्र पासिंग जी कार जी आशिल्ले जे ट्युरिस्ट आशिल्ले ते रोड क्रॉस करताले आनी तेन्ना रोड क्रॉस करता आसतना तेंच्यांनी जी सायड सिग्नल जी आसा ती मारूंक नाशिल्ली. त्या कारणाक लागून जो समोरच्यान लोकल जे येताले आपल्या गाडयेंतल्यान तेन्ना थेट तेंचो जो धक्को आसा गाडयेचो तो ट्युरिस्टाच्या गाडयेक लागपाचो तेन्ना जो लोकल आसा तो गाडयेंतल्यान देंवलो आनी ट्युरिस्टां कडेन आर्ग्युमेंट करपाक लागलो. हो जो आर्ग्युमेंट आसा हो खंय तरी झगडेच्या रुपांतरान येयलो आनी जे सायडीचे लोक आशिल्ले थंयसर जमा जावपाक लागले. जी झगडी आशिल्ली दोनूय सायडींतल्यान ट्रॅफीक जॅम जावपाक लागले ट्रॅफिक ब्लॉक जावपाक लागले आनी जेन्ना ही जी झगडी आसा आउट ऑफ कंट्रोल जावपाक लागली तेन्ना PSI जे परेश सिनारी आशिल्ले तेन्ना दोनूय पार्टीक लोकल आनी ट्युरिस्टांक कलंगूटच्या पुलीस स्टेशनार तांकां व्हेले. दोन्ही पार्टी जी आसा हेंची कागाळ आयकून परेश सिनारी PSI जे आसा तेंच्यांनी दोन्ही पार्टीक कंप्लेन करपा खातीर सांगली तेन्ना दोन्ही पार्टेन जी कंप्लेन आसा ती करपा खातीर रिफ्यूज केली. एक प्रिकॉशनरी एक्शन म्हणून PI परेश नायक आनी दोन्ही पार्टीचेर FIR रजिस्टर केली. जेन्ना ही गोष्ट जेन्ना डिस्कस करताले तेंच्या फुड्यान अशी एक गोष्ट समोर येयली की जे लोकल आशिल्ले तेंची एक अशी कागाळ आशिल्ली की जे ट्युरिस्ट आसा
त्यांच्यानी खंय तरी ही झगडी चालू असताना जे टुरिस्टांकडे एक बंदूक आशिल्ली ह्याची बंदूक खंय तरी त्यांनी लोकलांक दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां धमकोवपाचो प्रयत्न केलो अशी कारवाय तेणी पुलिसां फुडें मांडली. तेन्ना पुलिसांनी लोकलांक ह्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपा खातीर सांगलें, पण लोकलांनी कंप्लेन करपा खातीर रिफ्यूज केली. तेन्ना PI ह्या दोन्ही पार्टीचे लोकल तशेंच टुरिस्ट आसा हांचेर कंप्लेन FIR रजिस्टर केल्ली आसा आनी हेंची नांवां जी आसा ती लोकल्स आमचे आसात ते जियोन फर्नांडीस तशेंच जोझफ फर्नांडीस, तर महाराष्ट्राचे जे टुरिस्ट आशिल्ले ते अबू फरान अझमी तर श्याम हे दोग जाणांचेर कलंगूट पुलिसांनी कशी तरी FIR जी आसा ती रजिस्टर केल्ली आसा आनी सध्या ह्या दोगांचे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते कलंगूट पुलीस करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असो. मडगांव कोंबा वाठारांतल्या वॉर्ड नंबर 12 कोयराच्यो राशी पडल्यात. आडसाराच्यो कट्ट्यो आनी सोण्णाच्यो राशी पडल्यात. पालिका कोयर काडटा मात लोक रातच्या वेळार आडसारांचो कोयर हाडून उडयतात असो आरोप थळावो नगरसेवक सगूण नायकान केला. हे पळयात, मडगावच्या कोंबा वाठारांतल्या वार्ड नंबर 12 रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी पडल्यात. अनवळखी मनीस रातच्या वेळार आडसारांच्यो कट्ट्यो आनी सोण्णां हाडून उडयतात. ह्या प्रकाराचेर थळावो नगरसेवक सगूण नायकान तिडक उक्तायल्या. कोयर रस्त्यार हाडून उडयनाकात म्हूण लोकांक सांगून थकले, मात कोणूच कानामनार घेना म्हूण नगरसेवक सांगता. हांगा गार्बेज म्हणटा ती काय ना, दिसता तुका फाटल्यान गार्बेज खंय. आतां तूं बा म्हाका इंटरव्यू घेता, तुका वास तरी येता काय ना. हांगा डे टू डे जे पळय सेग्रिगेट करून वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट दोन्ही पळय व्हरपा जाय. आमचो जो पळय बापून तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा सगळे मनीस सगळे डेली आनी आमची म्युन्सिपालिटी कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते येवन डेली डे टू डे गार्बेज कलेक्शन जाता, व्यवस्थित जाता आनी हांगा येवन सेग्रिगेट करून ते ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट दोन्ही व्हरतात. हांगा प्रॉब्लेम म्हणटा तो तुका रास दिसता तो मुद्दम हांव रिक्वेस्ट करता तुका फाटल्यान दाखय. फक्त आजी हाडसराची पळय जी सोण्णां आसा हाडसर हे सगळे भायले हाडटात आनी हांगा उडयतात. तातूंत कितें जाता अशें वतना कोणी हांगा गाडी दीस इज कॉमन रोड्स, महिलांतून स्कूल आसा हें आसा तें आसा. भायले लोक आमचे वाड्या वयलो कोणूच ना आनी वाड्या वयले तूं मुद्दम तुवें म्हाका दिसता तूं हांगा आयिल्लो तेन्ना तुका आमगे शेजारी प्रसाद गोडो हे तेय मेळिल्ले, तांणी तुका कितें सांगलें सगळें काम व्यवस्थित जाता पूण भायले हाडून उडयता. इवन हांव तुका आय एप्रिशिएट म्युन्सिपालिटी पसून कित्याक तांणी रातचे रावन हांगा इंजिनियरांनी आनी तांणी अंडर लिडरशीप आनी तुमी ड्रायव्ह केल्या, लोकांक धरल्यात, हें केलां. पूण एवरीडे कशें शक्य आहे तुमी सांगा. लोकांक कशें सांपडपा न्ही हाडून. आतां कितें जाता ही रास कशी पयली आनी कोण भायले वता ते हाडटात जावं पोटली कशी शेवटिली केले. तुमी तशें करनाकात. तिचो पर्सनल रिक्वेस्ट कित्याक आमी जीव तोडून आमच्या वाड्यार काम करता हें लोकांनी पळयलां, लोकांनी तुमकां सांगलें आनी लोक आमचे खूश आहा. पूण फाल्यां अशें जाता कितें जाता एक कितें तरी लागून फाल्यां जे पळय हांगा कोण नेबर रावता ते तांकां सफर जावचें पडटा कारण नासतना. आपल्या घरान रावता. आतां पळयल्यार असं जाता की रातचे सादारण अशें 7-8 वरांचेर 9 वरांचेर गाडयेन नाजाल्यार मोटारसायकलीच्या फाटल्यान एक पोती घेवन येता मरे आनी अशी करून सोडून मारता हांगा भितर. पळय तितल्याच ना मात पसून शिस्त ना ह्या आमगेल्या लोकांक. आनी आतां सद्या पळय अशें करून उडयलां की हो रोडूच ब्लॉक जाला. आमकां अशें हॉस्पिटलांत वचून काटा मारून वचचें पडटा. गव्हर्मेंटान बी एक एक कॅमेरा बी घालचो. हांवें घाल्लो हांगा सामको स्टार्टींग एक नाजाल्यार एक अशें मदीं 2 घालचे आनी कोण बी पळय उडयता ताका टार्गेट करून ताजेर कितें केस करची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाप्रमाण साश्टीचे मामलेदार वीज आनी उदका स्रोत खात्यान हेर अधिकाऱ्यां बरोबर नेसाय IDCच्या स्क्रॅप यार्डाची पळोवणी केली. सद्याक 2 स्क्रॅप यार्डाची वीज आनी उदका पुरवणीची जोडणी कातरल्या. थंय आशिल्लें सामान फुडल्या 3 दिसां भितर काडूंक ना जाल्यार 2 स्क्रॅप यार्ड सील करतले अशी शिटकावणी मामलेदारान दिल्या. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डायरेक्शन दिल्लें की सिलींग करपा खातीर. सो मामलेदाराक डायरेक्शन दिल्लें आशिल्लें आनी आमकां कॉपी आमकां आयिल्ली आशिल्ली आनी पार्टीक बी तेणी सर्व केल्या शो कॉज नोटीस. सो ते हेजे प्रमाणे आज ते गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट मामलेदार ते आनी GI हेजे इंडस्ट्रियल डेव्हलप कॉर्पोरेशनाचे ते सगळे ऑफिशियल आयिल्ले आनी प्रिमायसीस विजीट करून पळयलें जाल्यार तितून तेंगेले स्क्रॅप आहा आनी ते स्क्रॅप आहा कारणाक लागून त्यांनी आज सील केलें ना. फक्त कन्सर्न डिपार्टमेंटाक
उदकाचे आनी लायटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपा खातीर डायरेक्शन दिवन गेले. इशू या म्हणलें जाल्यार ही एरिया बडे EIDC पडटा आनी जी फाटल्यान शेड आहा हिंगा हितूंक शेडी भितर गार्बेज म्हणजे सॉरी स्क्रॅप यार्ड बोलो आहलोलें आनी हांकां बरें पयलींसून सांगता हे एक वर्साचें वो एक दिसा काम न्हय बरें पयलींसून सांगलोलें बाबा ही गार्बेज आहा कित्याक ह्या वर्सा हिंगा डेंगू जावन आमगे लोकांक कितलेशे माल जालो आहा आनी आमी आमगे बोडसांत पयशे घालून हिंगा फॉगिंग केल्लें जायत केल्लें बट तेरे आसून हें आयकनाय कानार काण आहलोले तांकां सांगिलें गेले त्या फाटी पासून सांगलोलें बाबा करया म्हणून आयकनाय यात ते दुसरें कोताय मागीर हांको सेम आख्खे ड्रेनेज बोलो आहलोले सगळें आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपल्या कितें कात तें दाखोवन दिलां आनी सगळी ऑथॉरिटी तेंगेले सील करपा लागून तांकां टायम दिलो आहा तुमगे कितें आहा तितलें वेकंट करया म्हूण नाजाल्यार मामलादारांनी आज सांगिलां तुम तर कोणाय जाल्यार आपण आपल्याक करून कापासपा द्या म्हूण सो तांकां टायम दिलो आहा हांव इतलें मागोता जे कोण आहाय तेणी आपल्याक टायमा मदें तेणें कोचें आपल्या आनी कितें डॅमेज जायना जाच्याक आनी दुसऱ्यांकूय हांव ही मेसेज दिवपा सोदितां धंदा करो गंदा मत करो आनी उगाच स्लोगन हांव हेकांय सांगलोलो धंद करया पूण गांवां पाड गायनाकाय वो चिकला कोनाकाय कांय कोनाकाय आतां आख्ख्या आर्यालां तर नदर माली न्हू सगळे धंदो कोताय पूण गंदाय कोना आहाय सो मुगे दुसरो कोण असो बिझनेस करता तांकां एक सांगणें धंदा कर गंदा मत कर. कितले आसा स्क्रॅपेड आनी आयज कितल्यांचेर एक्शन घेवपाक आज सध्या 2 जाणांचें कितें जालां. दिकरपाल तोळपार कुरीस वाठारांत सेंट जुझे वाज पुतळ्याची आनी कुरिसाची मोडतोड केल्या. सोमारा राती अनवळख्या मनशान ही मोडतोड केल्ल्याचो अदमास आसा. फॉरेन्सीक टीम घडणूक थळार दाखल जाल्या. मायणा कुट्टरी पुलीस हे घडणुकीचो फुडलो तपास करतात. म्हाकाय पयलीं खबर ना कितें जालें तें हांव मुगे गारोयता आसतना हिंगा पुलीस आहाय ते चोयल्या लोकूय एकठांय जालो तो चोयलो म्हणल्यार हांव वयर चडलो जाल्यार हिंग कोणाक चलता तो कळ्ळें हिंगा 5 जेवाजाचे स्टॅच्यू हिंग दवरलो आहलोलो तो काणकोणें सकयल दवरला आनी तितून तेज्या हातीक फुरीस आहलोलो आनी ते रॉक आहलोले ते मोडला. आतां हांव म्हणटा कितें ही करणी करपाक काडी जायल खंयसून आतां परवरी कितें जाला आतां ते हिंदू धर्माक हें म्हणटा हिंग क्रिस्तांव धर्म घालें म्हाका दिसता सरकारूच कितें करूं सोदीत काय वो सरकारूच कोणाक प्रमोट कोत काय बाबा हिंग हो इशू जाला तूं डायवर्ट कर थिंग तो करी म्हाका दुबाव आहा सरकाराचेर आज परस स्टार्ट जावपाक आनी 2 दीस उरले म्हणजे 2 दीस म्हळ्यार आयज आनी फाल्यां आनी ऑलरेडी मुस्लीम भावांक गेले रामादान स्टार्ट जालो आहा आनी ह्या काळा मध्ये ह्यो घडण्यो घडोवंक लागले. हांव जाणा कित्याक लागून तें देवान तांकां बुद्ध दिची असो वायट कितें कोताय पडे तेचेर आनी हिंगा धर्माक पॉलिटिक्सांक हाणाकाय धर्म पॉलिटिक्स करूं जायत टायम आहा आमकां पॉलिटिक्स सेपरेट दवरे आनी धर्म आनी मनीसपण म्हणटा तें सेपरेट दवरे. दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रांत मंगळारा दुयेंतींचे हाल जाले. एकूच दोतोर आशिल्ल्यान ह्या केंद्रांत तपासणे खातीर आयिल्ले दुयेंती दनपार मेरेन तळकटत उबे रावचे पडले. ह्या प्रकाराचेर लोकांनी तिडक काडली. सोमार मंगळार ह्या दिसांनी चडशी अशीच गर्दी आसता तेन्ना सरकारान आनीक दोतोर उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी भलायकी केंद्रांत येवपी दुयेंतींनी केल्या. अटॅक आई घेऊन येयला हांव म्हाजो 66 आनी 67 नंबर आहा म्हाज्या फाटल्यान आतां 20 जाणां आत्तां हे करून रजिस्टर करून थंय आसा अजूनय आसा जाय जाल्यार हांव दाखोवंक शकता बोट दाखोवन कळ्ळें न्हू. मेन म्हणजे हांगा शिस्त ना थंय अशी रीक जाला एक फोटो मारून तुमी दाखया ताका कितें खूब फक्त काय ना फक्त ना शिस्तीत सगळ्यांका धाडा ते पयले खुर्ची आसले ते उदक काडले ते जाणटी बिणटी खंय बसपाची तुमीच सांगा. आयज गर्दी कित्याक गर्दी म्हणजे मेन म्हणजे एकच डॉक्टर उठता तेची दुखी नायटो काय वयता पयलीं उठे एमर्जन्सी आल्या ताका वयता एमर्जन्सी जाल्यार म्हाका सोमवार मंगळार बुधवार 3 दीस तरी 2 डॉक्टर दवरूंक जाय ना कित्याक शेनवार आयतार तुमची सुट्टी आसता हाफ डे आसता शेनवारा आयतारा 3 दीस गर्दी आसा ताका लागून तुमी 2 तरी दोतोर दवरूंक जायना एमर्जन्सी तरी एक बाबा कॅज्युलिटीन गेलो जाल्यार एकट्यान चेक करपाक ही आतां गर्दी पळया. आतां हांव सेकंडाक कामाक वचपाचो मनीस ना ही आमची प्रेशराची मनीस तुमीच पळोवपाचें न्हू कशें कितें करपाचें तें सेक्युरिटी रावपाक ते सिस्टम लायन लावना 2 5 10 जाणांका घेया न्हू म्हणजे सिस्टम कांयच ना शिस्त ना मेन म्हणजे शिस्त ना. दोतोरी एकूच हारल्या कारणान सगळी गर्दी पडल्या भितर तांकां मातशे त्रास जातालो म्हणून ताचो 1-2 दोतोर आनी दवरचे अशें हांव म्हणटा. अशे 2 आसता काय 3 डॉक्टर आसा दिसता मरे. हय ते आसता पूण आयज एकूच आसा त्या प्रमाणे लोकांक मातशे त्रास जाले. अशें केन्ना प्रॉब्लेम परत पयलीं केन्ना जावंक नासलें पूण आतां मातशे त्रास जाता. तुमी कितें म्हणटा कितें आसूंक जाय ती दोतोर एकूच आसल्या कारणान ती एमर्जन्सी कोण येयल्यार थंय वयता कॅज्युलिटीन ती म्हणून कितें करतली अशें तेंचें हें जालां. आनी लोक खूब आसता हय लोक 100 सुमार लोक आसा.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपावेल्यान सांगे पालिकेची बसका बरीच तपली. पूण 10-8-4 मतांनी पालिका गार्डनात शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपाचो थाराव पास जालो. पळयात पुराय बातमी. सांगे पालिकेच्या गार्डनात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा वयल्यान मंगळारा जाल्ली पालिकेची बसका बरीच तापली. गार्डनाच्या सामकार चर्च आशिल्ल्यान हो पुतळो गार्डनात नाका म्हणून 4 नगरसेवकांनी विरोध केलो. पूण 6 नगरसेवकांनी पालिका गार्डनात पुतळो घालपाक तेंको दिलो. छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून वातावरण तापिल्ले आसतनाय सांगे पालिकेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपाचो थाराव घेतिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायान पालिका मंडळाची तोखणाय केली. कावन्सिलर त्याच्या फाटल्यान लागलो की ताका गार्लँडिंग केलें ना, हांगा ताजो पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. म्हाका दिसलें खूब बरें प्रेम हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल ह्या कावन्सिलरांच्या मदीं आसा. जाल्यार इतकें सगळें बरें वातावरण आसतना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो कित्याक उबारप ना? आनी इतके सगळे नागरीक आसात आनी हांगा सगळे बरे हे आसात, सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो सांग्या वयल्यान कमी जाता. म्हाका दिसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जर मुद्दो आसा जाल्यार हांवें वचप थंय बरोबर आसा. की जे मनशांनी फाटल्यान लागून छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आराध्य दैवत सकाळ फुडें आपूण ताची पुजा करता म्हणपी लोकच आयज म्हणपाक लागले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो नाका, ताका आमी हातून भितर ताचो फोटो लावया आनी गार्लँड करुया. हांवें म्हणलें की एखादे वेळ जर आराध्य दैवत आसा म्हणटा की आमी सद्दां सकाळ फुडें म्हजे घरा कडेन आराध्य दैवत म्हणटा हांवें म्हजें मंदीर केलें. तशेंच हांगाय जर कोणाचें आराध्य दैवत आसा जर जाय ओपन स्पेसीचेर आमच्या गार्डनान भितर ज्या जाग्यार आमची भुरगीं वतात, सिनियर सिटीजन वतात, थंय लोक बाकीचे सगळे सुंदर अशें वातावरण आसा, थंय कितें पुतळो बसोवप ना हो प्रस्ताव हांवें सांगे नगरपालिका क्षेत्रांत भितर मांडलो. आनी जे मनीस त्या चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान रावताले की शिवाजी महाराज म्हजो आदर्श आसा, म्हजें आराध्य दैवत आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास थोर आसा, संपूर्ण भारतभर ताका लोक नांवांतले हें करतात, म्हणजे ताका प्रेज करतात आनी तांकां गार्लँड केलें ना म्हणपी तोच मनीस आयज पावलो नाका चर्चीच्या मुखार ना. चर्च खूब पयस आसा. जर जायत आमी गोंयान भितर इतकें बरें सुंदर अशें वातावरण आसा, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे भाव आमी एकठांय रावतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जर नगरपालिका क्षेत्रांत भितर खंयच्याय गार्डनान जाता ज्या जाग्यार प्रॉपर डिमार्केशन आसा, कंपाउंड वॉल आसा, चर्च आनी हे गार्डन आसा, ते तातूंत भितर बॅरियर्स आसा, तातूंत भितर कंपाउंड वॉल आसा, अशा जाग्याचेर घाल्यार कोणाक कित्याक हे जाता? पूण कांय थोड्याक दिसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळो हांगा लागीं आसप बरोबर जायना म्हणून ताका विरोध केलो. पण मेजॉरिटी ऑफ दी कावन्सिलर्स आउट ऑफ 10 6 जाणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपा खातीर अनुमती दिली. आनी म्हाका दिसता की लोकांच्या सर्वसंमतीन हो पुतळो घालप जातले. एखादे वेळ नगरपालिका घालना जर जाय जाल्यार आमी समर्थ आसात, सांग्यावेले नागरीक समर्थ आसात. ज्या वेळार कॉन्ट्रोवर्सी सगळ्याक चल्लेले आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशयी जे कोणी आक्षेपा अशें उलोवणी करतात तांचे विरोधान आयज संपूर्ण गोंय पेटलेलें आसा. आनी अशा वेळार सांगे भागाच्या नागरिकांनी आनी सांगेच्या नगरसेवकांनी एक अत्यंत बरें डिसिजन घेतलेलें आसा, जाणें करून म्हणजे चडांत चड नागरिकांक हांगा एक सुविधा निर्माण जातली. त्या खातीर हांव आमच्या नगरसेवकाचे नगरपालिकेचे खूब खूब अभिनंदन करता. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. नमस्कार. अवयव दानाक उर्बा कित्याक दिवची हो एक प्रश्न आसा.
इतल्या खातीर दिवची, कारण ऑर्गन डोनेशन हें एक मनशाचें पवित्र कार्य अशें आमी मानतात. अवयव हे विकते दिवं नजो किंवा विकते घेवं नजो. तेच भशेन अवयव दिल्यार एका मनशाचो जीव वांटोवं येता आनी इतलेंच न्ही तर ताजो सबंद कुटुंब, ताजे मित्र परिवार हांकां एक